कोयराच्या मुळगाव आणि शिरगाव गावासयत बार्देश तालुक्याक जोडपी अस्लोडेची पार न्हंय दिसान दीस प्रदूषणाच्या चपक्यात अडकत आसा। आता तर हे न्हंयेचेर कोयराचे आनीक संकश्ट आयिल्ले आसा आनी हे संकश्ट म्हळ्यार पावसात व्हांवून आयिल्लो व्हडा प्रमाणात कोयर सध्या हे न्हंयेत वचत थंय अडकून पडिल्ल्याचे चित्र दिसून येता। अस्लोडेच्या पुलाचे दोनूय वाटेन आशिल्ल्या बांदाक तर व्हडा प्रमाणात कोयर अडकून पडिल्ल्याचे चित्र पळोवपाक मेळटा। ह्या कोयरात झाडाच्यो खांदयो, तोडां आनी हेर कोयराचो आस्पाव आसा। वेळारूच जर हो कोयर काडून न्हंय नितळ केली ना जाल्यार फुडाराक गंभीर समस्या निर्माण जावपाची शक्यताय आसा। आता पळोवचें पडटलें हे समस्ये कडेन थळावी पंचायत वा हेर सरकारी यंत्रणा कितल्या गंभीरतायेन पळयता ते। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।